साळगांव आणि कांदोळीच्या लोकांनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाविरोधात परत एक फावट आवाज काढला। प्रकल्पांतल्यान येवपी वासाक लागून लोकांक त्रास जावंक लागला। वास सोसूं नजो लोकांचे भलायकेचेर आनी पर्यावरणाचेर गंभीर परिणाम जावपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। Smells very badly 2-3 times. The truck overload मेरेन जाल्ले आसात हांगासर सालिगांवांनी आणि सराउंडिंग एरियाज आर ऑल अफेक्टेड. नेरूल, कांदोलीम, कलंगूट, सालिगांव, पिलेन, ऑल दीस एरियाज आर सारखे हे जाल्ले आसा, अफेक्टेड जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ द स्मेल. And now it has increased because the full Goa garbage is here. They have dumping here on this plant here. कितें जाल्यार ह्या गार्बेजीचो इतलो इश्यू जाता आतां सगळ्या बोबा पडला, पिलेन सालिगांव सगळे बोबा पडला म्हणल्यार आमकां चड जाता इश्यू. आमच्या सायडीन सालमोना, निगवाडो, आबरेवाडो, बायराल ते सायडीन चड इश्यू जाता, चड वास आमी असले हे घेवन भोंवता नाकान घालपाक. I say Saligavkar, I mean the whole of Saligao is getting stench. Earlier it was the Nigwado and the Salmon, the nearing villages that were wards that were there. But now you go to Saligao church and you stand there in the evenings or whenever it is. Go to Picanmore Road, go to Khotla. Everywhere there is a very strong foul smell. ही गाबीजीन सारखे जेवताना आनीक वास येता आनी पावस पडत जाल्यार वदीक वास येता. आमकां सोंसूंक जायना ही गाबीजीन. The smell we are getting from past 15 years and we are bearing the smell. We cannot take, we cannot tolerate it. We have to close the door, window, everything and be inside the house. कानून सांग जाली म्हणटो सारको इतलो वास येता गार्बेजीचो, एक चुस्कार पासून घेवपाक मुश्कील जाता. हे विशीं प्रुडंटान कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाक विचारल्यार ते सांगतात वासाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर वेगवेगळ्यो उपाय येवजण आंखल्यात. ओलो कोयर 24 ते 36 वरां पयलींचो आसत जाल्यार तो प्लांटार घेवचे नात. तशें परिपत्रक 27 पंचायती आनी नगरपालिकांक धाडलां. लोकांच्यो समस्या सुटावी करूंक गांव पावंड्यार समित्यो स्थापन केल्यात. तशेंच व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केल्यात. ह्या माध्यमांतल्यान थळावे आपल्यो तक्रारी नोंद करूंक शकतात. आता फॉर मॉनिटरिंग पर्पजीस एक सालिगांव आणि विलेज पंचायत जातलेली पळय तेंची एक कमिटी केल्ली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ केदार नाईक सर, हॉनरेबल MLA, तेतूंतले सरपंच. सिमिलर कमिटी आता अंडर लिडरशीप ऑफ हॉनरेबल MLA कलंगूट, मायकल लोबो, सरपंच कलंगूट, कांदोलीम हांकां घालून आमी एक अशीच सुपरवायझरी कमिटी करतले. आमी एक सर्क्युलर इशू केला सगळ्या विलेज पंचायतसांक जावं म्युनिसिपल बॉडीजांक टू एन्श्युअर दॅट फ्रेश वेस्ट आमचे कडेन धाडा म्हणून. म्हटल्यार तुमचे कडेन तो वेट वेस्ट कलेक्ट जाता तो स्टोर करून चड तेप दवरूं नाका. इमिडिएट बेजीस हांगा ट्रान्सपोर्ट करा सो दॅट जो ऑर्डराचो इशू बीन आसा दॅट कूड बी एलिमिनेटेड अशें म्हणून सगळ्यांक आमी इमिडिएट बेजिसाचेर डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सौरभ शिरोडकार.